What? See, Margaon is going to the dogs. It is collapsing. And as a political party and as a neighbor of the state of the constituency of Margaon, it becomes my bounden duty to also think good of the neighbor. You must have read in the Bible, they say, love thy neighbor. So if you love the neighbors, your neighbors, you have to do something for them. You have to prevent the constituency from collapsing. Today it is collapsing. There was lack of vision, lack of action. And vested interest. Digambar Kamath has started trying to construct a restaurant on a parking lot. That restaurant was never there. His own chairperson is saying that there was no such restaurant planned at all. Suddenly a restaurant has come back. So there are rackets being done in the name of development. And therefore I think our party's bounden duty is to step in and see that injustice to Margaon stops and Margaon retains its old glory. संसड्यार जें कितें चल्लां म्हळ्यार जें कितें मॅस जें कितें चल्लां तें वचून आमी पळयलो. संसड्याचेर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनान जें रेमेडिएशन करूंक जाय आशिल्लें तें केलें ना. पूण संसड्याचें शेड जें आहा तातूंत 10,000 मेट्रीक टन वेट वेस्ट कुसता आनी हें म्हज्या मतदारसंघांत आहा. तो सोंसडो सोडून आनी एक सोंसडो नवो जाला कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाचे स्टँडा कडेन. सो नवो सोंसडो खंय कितें हाडून डंप करता मडगांवची वेस्ट. मडगांवचो आमदार जर गाजोवंक सोदता की कावन्सील आपल्या कडेन आहा तो डंप नवो सोंसडो बंद कर आनी तूं तुज्या मतदारसंघान व्हर हें सांगपाक हांव मेसेज दिवपाक काल केन्ना. See, caretakers. I don't know in what context he is using the word caretaker. I had suggested that Mobin Gudin is failing as a minister for Panchayat, and therefore he should be divested from that Panchayat portfolio, and he should be given some other portfolio. For example, a portfolio like women and child, because of his avowed dedication towards furthering the cause of women and child development. So I said give it to him. Now he's talking about some caretaker. What is caretaker? What is this thing of caretaker? He's a senior legislator. I have not understood his context of caretaker. I'm not there to take care of the government. I am making a specific statement. The statement is that as a Panchayat minister he has failed. GI fund has to be given to Panchayats through a bribe, which has been accepted on the floor of the house by none other, even by the speaker. That money has to be paid in bribes. Eventually, Chief Minister of Goa had to step in and say that GI fund will be given directly into the accounts, automatic wire transfer. हे सांगतकर कितें तूं निष्कर्ष काडूंक शकता की मोबिन गुदिनान पंचायत मंत्री म्हणून तो फेल जाल्लो आहा. होय ना. असेंब्लीन आमी दाखयलें कसो फेल जाता तो. आतां आमी अशें पळयतात की इंडस्ट्री वर्सीस पंचायत जेन्ना येता तो इंडस्ट्रीक सपोर्ट करता. सो तो ते पंचायतीच्या खातीर कांय करूंकूच शकना आनी लास्ट आतां उरला ते सॅलरी तांचे तो कितें म्हणटात तो ऑनरेरियम तांचो जो वाडयला तो आपूण क्रेडीट घेता पूण एक वर्स न्हिदला. अरे तुमचो ऑनरेरियम तुमी वाडयलो रोखडो घेतलो मरे जालो मरे आतां वाडलो दिसता मरे. पंचायतीच्या लोकांक तांचे एक वर्सां लागता तुमकां इव्हेंट करपाक तुमचे कडेन पयशे आहा. सो तूं फेल जाला वो ना. ताणें म्हाका थँक्यू म्हणूंक जाय की हांवें ताका सजेस्ट केलें एटलीस्ट ताका वुमन एंड चायल्ड डी म्हणलें म्हणून तें म्हजो म्हणूंक जायना. गिरीश चोडणकारान पॉयंट आवट कितें वस्तू केल्ल्यो. मंत्र्यान आनी पोरवोरच्या आमदारान ताका सोडियमाचेर हाडला की सोडियम कमी जाता उलयल्ल्या भशेन जालें. आय थिंक दे आर नॉट टेकिंग थिंग्स सिरियसली. जर गिरीश चोडणकार म्हणटा ज्यो वस्तू जाल्या आनी त्या खातीर FIR रेजिस्टर्ड जाल्या जाल्यार एक सरकार रिस्पॉन्सिबल गव्हर्मेंट म्हणून सरकारान ताका उत्तरान कितें आसपाक जाय. कोणूय मनीस कितें क्वेश्चन करता आनी ताजी मागीर सामकें ताका पिशान काडप म्हणजे तेजी कोंकणी म्हणणें आहा तें एक बरें सरकाराचें चिन्ह न्ही. ताणें प्रश्न काडल्यार तुमी उत्तर दिया. तुमी तो तकलेन सुटला म्हणून जर उत्तर दिवपाक लागले जाल्यार हें सोंपता. बरें आज एडिटोरियल आयला गोवनान की
क्रायम इन्क्रीज जाता बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंटरफियरन्स. गिरीश चोडणकराचे प्रेस कॉन्फरन्स हांवें काल पळयल्लें. तातूंत तो सांगूंक कितें सोदता तेंच. आज गोवनाचे एडिटोरियल ताका विंडिकेट करतात की क्रायम वाडल्या आनी ती पॉलिटिकल इंटरफियरन्सा खातीर म्हणून. सो वेन एडिटोरियल्स आर कमिंग इन न्यूजपेपर and he's saying the same thing. How is sodium went down? Girish Chodankaracho हांव सोयरो न्ही, and I have not had the best of relations with him in the past. But on the merit of the issue, I think he's saying something which needs to be answered. आम्हाला लोकांक वता तो दिसता अजुनूय हे जावना म्हणून तुमचे गोंयचे सरकाराक चवथ आसा काय ना ती खबर आहा काय म्हाका प्रश्न पडला. गोंयचे सरकाराचे मंत्री ह्या दिसांनी महाकाल, उज्जैन हांगा थंय भोंवतात. आनीक पार्लमेंटाचें सेशन लायलां चवथीच्या टायमार. हें एक सर्वसामान्य हिंदू म्हणून आमकां एक कितें नविदाद. इतल्या वर्सांन सगळ्यांक खबर आहा देव गणेश म्हणटा तो सगळे मानतात. सगळे गणपती कडेन मागतात की वर्स बरें येवचें, घरांत भरभराट येवची, बरी भलायकी सगळ्यांक येवची आनी सगळें मंगलमय जावचें आमच्या देशान. ह्या सारखे शुभ दिसांनी तूं पार्लमेंट सेशन लायता आनी पार्लमेंटान कितें तरी व्हडलें जावपाचें आहा जें चवथी परस व्हडलें अशें एक हवा बीजेपी तयार करपाक सोदता. ह्या बोवाळान गोंयची बीजेपी विसरली की बारीक गरीब लोक जांकां आमी प्रॉमीस कितें केलां तें चवथी बेगीन मेळटलें ते लोक आसात आनी तांकां पार्लमेंट ना, तांकां चवथ आहा. हांव सरकारा कडेन मागता की तुमकां पार्लमेंट आसत, तुमकां वन नेशन वन इलेक्शन आसत, तुमकां इंडियाचें भारत करपाक आसत, तुमकां युनिफॉर्म सिव्हील कोड करपाचो आसत, तुमकां खूब तुमचो एजेंडा आसत. पूण सर्वसामान्य मनशाक ताचें जिवीत आसा आनी सर्वसामान्य मनशाचें जर तुमी चिंततात, तूं जर म्हणटा की अंत्योदय तत्वाचो तूं सरकार म्हण, जाल्यार अंत्योदय तत्वान मानून दाखय की हे बारीक मनशांक जे कितें बेनिफिट्स येवपाचे आशिल्ले वा तांकां जी प्रॉमीस केल्ली ती तांकां मेळूंक जाय आनी तें सरकार मेळूंक असमर्थ जाल्लो आहा हें उघड जालां. Do you feel the police is working under the pressure of the politicians? 100%. It's not me, it's everybody knowing that. It's an open secret that police postings are happening as per the likes and dislikes of the local legislators who are belonging to the ruling party. One of the reasons given by many legislators to defect is to have a good police officer in his neighborhood, so that he allows his activities to go unhindered. In other words, gives birth to crime. So this is directly linked. Defection is linked to corruption in the police department, which is linked to posting, which is linked to once again defection. So this is a vicious cycle.